राज्यात अपघातांचे सत्र थांबपाचे नाव घेना। बाळ्ळी करमल घाटार जीव घेणे अपघात जायत आसात। कालच्या अपघातात 53 वर्सां पिरायेचे बायलेक मरण आयले। कुंकळी पोलिसांनी घडणुकेचो पंचनामा केला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज बाळ्ळी करमल घाट जे आसा हांगा एक एक्सिडेंट जालो आनी हितूंत एक जी सुवर्णा गांवकर म्हण ती 53 इयर्स ओल्ड जी बायल मनीस आसा ही एक्सपायर्ड जाली। ती काणकोण साकून जेन्ना एक बॉलिनो गाडी जी आसा धाकटी गाडी ही येताली आनी त्याच बरोबर तेजे मुखारच आनी एक जी बायक आसा ही येताली आनी तेजेर दोगांय घोव बायल आसली। जेन्ना ह्या बॉलिनो गाडी जी आसा ही बॉलिनो गाडयेन जेन्ना एक ओवरटेक करपाक केली ह्या बायकवाल्याक त्या टायमार खंय तरी सायडीक ही लागली आनी ती थंय पडली आनीक तिका रोखडीच काडून बाळ्ळी हेल्था हाडली आनीक बाळ्ळी साकून तिका मडगांव व्हेली आनी मडगांव उपचार चालू आसतना तिचे आज मरण जालें रोखडेंच। वायट दुख्खद घटना आसा ही आनी आमी सदांच सांगतात की नॅशनल हायवे जी 17 आसा जी कुंकळी साकून जी काणकोण आसा ही सामकी नॅरो आसा आनी हेंची काम अजुनूय घेतलें ना हातीक। आमी सरकारा कडेन परते सांगत आसात की वायडनींग करचो या बायपास काडचो पूण अजुनूय हांगा जाय तशे प्रयत्न जे आसात हे जाले कडेन दिश्टी पडना आनी हेजे खातीर वारंवार हांगा एक्सिडेंट हे जायत आसात। आता जे कुंकळी पुलीस आसा तेणी पंचनाम केले कडेन आसा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा वो PI डायगो ग्रासियस जो आसा वो करता आनी तशेंच हांगा ही जी हायवे आसा ही बेगीच्या बेगीन वायडनींग जावची या न्यू हायवे जावची बायपास रोड जावचो म्हूण मागतात। बेगीच्या बेगीन हे मागले केले जाल्यार हांगा खंय तरी लोकांक रिलीफ मेळटलो ना जाल्यार एवरी डे ही हायवे अशी रावतले कारणान व्हडले कंटेनर येतात आनीक अशी रोड आसले कारणान हे अशें करून एक्सिडेंट जाता आनी अशें करून लोकांले जीव वचपा लागले कडेन आसा। म्हणून लोकांली मागणी आसा की बेगीच्या बेगीन ही जी हायवे आसा ही वायडनींग करची ना जाल्यार बायपास रोड काडचो म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।